सप्टेंबराची 5 तारीख बाग्योन तेरेसा कालकाताची इचे परब आणि टीचर्स डे. मातेवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 25 ओळी 31 ते 46. जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्ले रास तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडीन आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बंद करीन आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवूंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडीन वो बंद करून आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सरशिल्लीं कोट सरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगळो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडीन आनी बंदखणीन पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगळो जाल्लो, पिडीन वो बंदखणीन पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक येतली. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वा कांडी तुका क्रिस्तांव.